मल्लिकार्जुन विद्यालयाची एडमिनिस्ट्रेस सौ वर्षा उदयराव देसाय. आमच्या विद्यालयाचो रिजल्ट हे वर्साक 25-26 वर्साक 100% जालो. ह्या खातीर म्हाका खूब मना काळजांत खूब उमेद भोगता. कित्याक आमच्या हांगा हायर सेकंडरी आसा, कॉमर्स आर्ट्स सायन्स. हायर सेकंडरीचो रिजल्ट जो आसा तो 100% जाल्लो आनी मनांतल्यान दिसतालें आमचोय जावपा जाय 100%. त्या अनुसार प्रयत्न केले, खूब टिचरांनी म्हज्या खूब प्रयत्न केले, तेन्ना आमचोय रिजल्ट 100% आयलो. आनी तातूंत मदीं आनीक हें उरलें की ही आमची शाळेची विद्यार्थिनी कुमारी वैष्णवी दत्तराज कोमरपंत हिका 600 पैकी 553 गूण मेळ्ळे आनी ती काणकोणांत दुसरी आयली. आतां दुसरी येतकच एक दिसतालें की ही एक हुशार आनी गुणी विद्यार्थिनी खंय तरी पेपराक कमी मार्क्स पडले काय कितें असो एक विचार आयलो. आनीक आमी रिवेल्युशनाक पेपर धाडले. तेजे 2 पेपर हे केले, एक इंग्लीश आनी एक हिंदी. ताका पयलीं पडिल्ले इंग्लिशाक 89 आनी तातूंत रिवेल्युशनाक धाडटकच फेर तपासणी नंतर तागेलो इंग्लिशाक एकूच मार्क वाडलो दाखयलो आनी हिंदीक तिका 2 वाडलेले दाखयले. हिंदीक ताका 94 पडले आनीक इंग्लिशाक 90 पडले. त्या अनुसार तिजो 600 पैकी तिका 556 गूण मेळ्ळे आनी त्या अनुसार ती काणकोणांत पयली आयली. हो आमकां एक खूब अभिमान भोगता, कित्याक हो मानाचो तुरो तेणें आमची श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय तशें आमची सेंद्र प्रमोत्तर इस्त्रुसांव संस्थेचेंय नांव वयर काडिल्लें आसा. तेन्ना तिच्या फुडल्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा दितां. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.